रोहित बाब, आमची गोंयान आतां आमी जी फॅसिलिटी करपाची आसा, एशियाज द बेस्ट एंड आमचे कंट्रीची दी बेस्ट. आमकां 15 years कांयच टेंशन घेवपाचें नाका ई वेस्ट रिलेटेड. ओन्ली म्हाका रिक्वेस्ट आसा ऑथॉरिटीक, जी पोल्युशन जाली, वेस्ट मॅनेजमेंट जाली, तेंच्यांनी सगळ्याक ज्यो कंपनी आसा तांकां सांगपाक जाय तुमी ही ई वेस्ट आमचेशी दिवपाक जाय म्हणून. ओके, ते ऑलरेडी टेंडरानूय आसा, ते करतले सर्कुलर काडून. तेन्नाच आमची गोंयां ई वेस्ट फ्री स्टेट जातली. नाजाल्यार आमी कितें फॅसिलिटी घालतले आनी आमकां ते ई वेस्ट मेळचो ना जाल्यार आमचो जो इन्वेस्टमेंटूय रिकवर जावचो ना. बिकॉज इट्स अ ई वेस्ट घालपाक म्हणल्यार इट्स नॉट अ स्मॉल अमावंट. वी आर पुटींग ऑलमोस्ट 15 crores इन्वेस्टींग इन दीस प्रोजेक्ट एंड इट इज अ गव्हर्मेंटाची ₹1 बर्डन ना. गव्हर्मेंट इज ओन्ली गिवींग लँड टू अस 4000 square meter आनी आमी आमचे पयशे घालपाचे आसा तेतून. कांयच ना गव्हर्मेंटाचे. तेतून आमकां गव्हर्मेंटाचो ओन्ली सपोर्ट जाय. कित्याक आतां वेर्ना आतां आमी वी आर ऑलरेडी कलेक्टींग फ्रॉम सम कंपनीज लायक आमची गोवा शिपयार्ड आसा, दे आर नॉट गिवींग टू अस. ते म्हणटा कितें आमचो सेंट्रल टेंडरींग जाता. हांव कितें म्हणटा ऑथॉरिटीशी मागता तुमी तांकां गोवन आसा आनी तुमी आमकां गोंयकाराक ती हें करा म्हणून आनी सायंटिफीक मॅनरान ते डिसमेंटल करून आनी गोंयाचें गोंय करून आनी वॉट वी डू इज जस्ट डिसमेंटल करिना. तुजो आतां मोबायल येयलो आमकां, आमी तेजी सर्टिफिकेट दिता हे आमी प्रॉपरली डिसमेंटल केला आनी हेका डिस्पोज केला म्हणून सर्टिफिकेट इश्यू करता तेजी. सो अशें कोणूच करिना. आनी ई वेस्ट लॉय पास जाल्लो आसा, सो ते करपाक जाय. जे बाकीचे आतां कितें करता, कबाडे येतात, सी हांव तांकां आजून ब्लेम करिना कित्याक ते एटलिस्ट करता, बट तांकां कितें खंय पयशे दिसता ते काडून तेजे बाकीचे सगळे उडयता. बट आमचें कितें प्रॉपर सिस्टम आसा, ताका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचोय आमकां चॅकींग जातलें, वेस्ट मॅनेजमेंट आमचे तेंच्यांनी आमकां हो टेंडर दिल्लो आसा. सो हे सगळे आमी मतीन धरून अनदर 15 to 20 years गोंयान आनी ई वेस्ट येवपाची दुसरी फॅसिलिटीची जरूरत.